ह्या गाडी थ्रू ह्या रोड शो थ्रू तुमच्या मुखार दवरतले आणि आयज ह्या कार्यावळीक आयचे ही फ्लॅग ऑफ जो प्रोग्राम आसा ते कवर सोहळ्या खातीर आमच्या मदीं उपस्थित आसा गोंय राज्याचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट मंत्री मोबिन गुदिन सर वेलकम टू द शो. तसेच बाकीचे मानेस्त सुद्धा आमच्या बरोबर आयज ह्या कार्यावळीक पाविल्ले आसा. डायरेक्टर राजन साताडेकर सर आसा, तसेच सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट IAS डॉक्टर तारीक थॉमस आमच्या बरोबर आसा. कन्व्हेनर गोवा कॅन रॉलन मार्टिन सर आसा, तांच्यानी सुद्धा बसका घेतलेली आसा. आणि ही कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना सध्या खंयच्याय कार्यावळीची सुरवात आमी फुलांनी करतात. ते खातीर हांव मागता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे जे व्हॉलंटियर्स आसा तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी फुलांनी आयच्या ह्या कार्यावळीचे स्वागत करचें. सगळ्यात पयलीं आमच्या बरोबर आसा मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट सर मोबिन गुदिनो. वेलकम सर. एकदा जोरान ताळयो जावनी. तसेच आमच्या बरोबर आसा डायरेक्टर राजन साताडेकर सर, तसेच सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट IAS डॉक्टर तारीक थॉमस सर आसा. सो वेलकम. तसेच डायरेक्टर राजन साताडेकर सर आसा आणि कन्व्हेनर गोवा कॅन रॉलन मार्टिन सर. वेलकम टू द शो. आयची ही कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना सगळ्यात पयलीं उतरांनी स्वागत करपाक हांव मागता डायरेक्टर राजन साताडेकर सर हांचे लागीं की तांच्यांनी आयच्या ह्या वेळार उक्तावणाची 2 उतरां उलोवची. आज आम्ही राज्य सुरक्षा सप्ताह मनयता. हो कार्यक्रम आसा. 25 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर पर्यंत रोड सेफ्टी वीक मनयलो वयतलो आणि ह्या जी गाडी तुमकां दिश्टी पडटा ताचेर वेगवेगळे विज्युअल थ्रू तुमकां मेसेजीस आणि रोड सेफ्टीची जी कारणां आसा ती सांगली वतली. हांव मागता डायरेक्टर साताडेकर सर हांचे लागीं तांचे उक्तावणाचें. आमच्या रोड सेफ्टीच्या इनॉग्रल कार्यक्रमाक आमचे माननीय वाहतूक मंत्री सर मोबिन गुदिनो, सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट डॉक्टर तारीक थॉमस, रॉलन मार्टिन आमचे स्पेशल इन्वायटी, कन्व्हेनर ऑफ गोवा कॅन, सगळे माननीय व्यक्ती हांगा हाजीर आशिल्ले, डिपार्टमेंटाचे अधिकारी, डेप्युटी डायरेक्टर प्रल्हाद, लीड एजन्सीचे अधिकारी, सगळे असिस्टंट डायरेक्टर हांगा सगळ्या ऑफिसांच्यान आयिल्ल्यान आसात. एडमिन जय बालचंद्र पत्रपेकर सगळे नांवां घेना. आमचे पत्रकार मित्र, सगळे आमचे नागरीक आणि जे कार्यक्रम घडोवन हाडपाक जे कार्यक्रमात भाग घेतात ते हांगा आर्टिस्ट आणि परफॉर्मन्स करपी सगळ्यांचे हांव स्वागत करता मनापासून. व्हडली उपस्थिती हांगा आसा. आमचे वाहतूक करपी सगळे ट्रान्सपोर्टचे मेंबर्स, स्टेज कॅरेज ऑपरेटर्स, तामणकर आणि सगळे बाकीचे मेंबर्स हांगा आसात, टॅक्सी युनियनचे मेंबर्स आसात, त्यांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. कारण हो प्रोग्राम जावन आसा सगळ्यांचो. वाहतूक सेफ्टी म्हणटा ती वर्सूयभर आसपाक जाय. आमी हो प्रोग्राम जरी 1 वीक सादर केलो तरी सगळ्यांनी वर्सूयभर काळजी घेवपाक जाय. ह्या वर्साची थीम आसा थिंक अँड ड्रायव्ह सेव अलायव्ह, स्टे अलायव्ह. थिंक अँड ड्रायव्ह अँड स्टे अलायव्ह म्हणजे प्रत्येक फावटी विचार करा दुसऱ्यांचो आणि स्वताचो, कारण लायफ इज प्रेशियस अँड रोड सेफ्टी इज प्रिव्हेंटेबल. ॲक्सिडेंट जावपाक यू कॅन प्रिव्हेंट इट अँड यू कॅन सेव लॉट ऑफ लाईफ. समवन इज वेटिंग फॉर यू होम. सो परत एकदा हांव सगळ्यांचे स्वागत करता. हे फावटी आमी प्रोग्राम हॉलान न करता भायर लोकां कडेन पावले. आमी गांवांनी वयतले. प्रत्येक कॉलेजीचे भुरगे आतां हू बिकम एलिजिबल ड्रायव्हर्स थंय खंयचे कॉलेजी चालू जाल्यात थंय प्रोग्राम जातले. हे बस स्टँड सगळे बस स्टँड कवर करते, पब्लीक प्लेसीस कवर करते. आणि आमचो असो प्रयत्न आसा की ही मॅसेज रोड सेफ्टीची लोकां कडेन चडांत चड पावची आणि सगळ्यांनी हातून सहभाग घेऊन सगळ्यांचे
लायफ वाचोवपाचें आनी हांव सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांक आनी सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता ह्या रोड सेफ्टीचे लॉन्च प्रोग्रामाचेर. देव बरें करूं सर. आणि जशें सरान सांगलें की रस्त्यार गाडी चलयतना सेफ रावप, सेफ उरप भरपूर गरजेचें आनी त्या खातीरूच ही मेसेज तुमच्या मुखार पावोवपाचो एक प्रयत्न आयज येरादारी खातें करता. खऱ्यांनीच खूब तोखणाय करपा सारकें एक योजना आसा. आणि तुमी सगळ्यांनी एक गोश्ट लक्षात दवरात की रस्त्यार जेन्ना गाडी चलयतात तेन्ना आपूण जबाबदार आसा आपलें लायफ सारकें दवरपाक, तशेंच दुसऱ्याची लायफ सारकी दवरपाक सुद्दां आपूण जबाबदार आसा. ते खातीर गाडी चलयतना विचार करात आणि थिंक अँड ड्रायव्ह स्टे अलायव्ह जी थीम आसा म्हाका दिसता सारकी मॅच जाता. हांव फुडल्या स्वातेर वयता आसतना आमची जी कार्यावळ आसा खरी म्हळ्यार ही जो मुवींग गाडी आसा ती सगळे कडेन भोंवतली गोंयभर, कॉलेजीस म्हणा, स्कूल्स म्हणा किंवा बाकीचे जे एरियाज आसा मार्केट आणि बाकीचे एरियेनी सुद्दां थंय मेसेजी पावयतलो तुमकां आणि व्हिडिओ आणि ऑडियो व्हिडिओ थ्रू तो मेसेजी तुमच्या मुखार पावयतलो वयतलो. आमी तातूंतल्यो 2 मेसेजी सद्या हांगासर पळोवया कितें आसा त्यो आणि जाणून घेवया की आमी रस्त्यार सेफ कशें रावपाक जाय आनी ताचें कारण कितें आसा तें. हांव मागता की खंयच्यो 2 मेसेजी ह्या वेळार आमी प्ले करूया. सर आमी एक म्हणणे आसा, बेटर लेट दॅन नेवर. मातशें उशीर जाता म्हूण सारकी गाडी फास्ट चलोवन हांव व्हरून कोणाचेर मोखता. हांवूय त्रासान, तो दुसरो कोण मोकला तेजेर तोय त्रासान, तेजो पांय मोडटा. हें बरें. आत्ताच एक फोन येता म्हाका, एकटो कोण ल्हान वयार सोंपलो, ताका मरण आयलें, तेजी गाडी मारून तो काबार जालो. हें बरें? हे आमी चिंतपाची गरज आसा. हें केन्ना जावपाना. आमी कायद्याचो पालन केल्यार, ट्रॅफिक रूल जे आमी म्हणटात आमी तरी ते सारकें पालन केल्यार, फॉलो केल्यार एक्सिडेंट जावपाक पावपाना. फास्ट गाडी चलोवपाची कितें गरज आसा? कायदो प्रमाणे उमकी स्पीड उमके कडेन दिल्ली आसा तशी आमी चलोवपाक जाय. नाजाल्यार कितें जाता, कशी आमी गाडी चलयता. रस्ते एक आतां हायवे जाल्ले आसा, सिमेंट रोड जाल्ले आसा. फास्ट रेस करून वचपाक मेळटा, आमी रेस करता. फुडें कितें आहा तें पळयना. दुसऱ्याकूय त्रासान, आमी त्रासान. अशें जावपाक जायना. रोड सेफ्टी वीक आमी मुद्दम मनयता हेजी जाणवाय तुमकां लोकांक दिवपाक. तुमचें जीवन काबार करिनाका. सोरो पिवन गाडी चलोवपाक जायना. एकदां तुमी पार्टी गेले, आमी पियेले बरें आहा. जो कोण पियेला तेका गाडी चलोवपाक जाय. तेका ते कडेन कोणूच ना तरी तुमच्या ग्रुपान एक ग्रुप गेल्लो आनी सगळे पार्टी एन्जॉय करून कितें तरी आमी पियेतात सगळे, कितें तरी ड्रिंक मारले आसा आनी चड मारले आहा जाल्यार कोणूच गाडी चलयनाका. टॅक्सी मागोया आनी टॅक्सीन तुमकां पावपाक जाय. दुसऱ्या दिसा वचून गाडी हाडपाक जाता. हेज्याहून बरें तुमी सगळे तेच गाडीन वचून वाटेर खंय तरी मोकून 5 जाणांतले 2-3 जाण सारके सिरियस जाल्ले वा कोणा एकट्या मरण आयिल्लें हें आमी आयकता तें. हें तुमी चिंतपाची गरज आसा. आनी हें तुमी चिंतल्यारूच म्हाका दिसता रस्ते गोंयचे बरे जातले, म्हणजे एक्सिडेंट जावपाक पावपाना. आमचे समजवणेन आसपा जाय. आमचें जीवन आमच्या हातीन आसा. रस्त्यार सांबाळपाक आमी सारके गाडी चलयले, पिवन तरी आमी रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग म्हणजे केअर करनासतना कांयच्यान कांय चलयले, आमी रिस्का येता, दुसऱ्यांकूय आमी रिस्का घालता. हें जावपाक जायना. म्हणून हो रोड सेफ्टी वीक केल्ले आसा. हांव तुमचे कडेन मागता, तुमचे लायफ सांबाळा. तुमचे जिवितान खूब बरें जावपाचें आसा. तुमकां फुडार आसा. आनी दूख भोगता जेन्ना यंग भुरगे ल्हान वयार सोंपतात, काबार जाता, रस्त्यार मरता, बायक मारून, गाडी मारून. हें बरें न्हू. आमी जाणा जावपाक जाय. आमी तरी सारके रावले, ट्रॅफिक सिग्नल ब्रेक करनासतना आमी रावले, आमकां फायनूय पडपाना. आमी तरी हेल्मेट घायले, मातशें चुकोन केन्ना स्लीप जावन पडपाक शकता, तकले आपणले सुद्दां जाल्यार कांय जावपाना. हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. तेच भाशेन सीट बेल्ट घायले आनी गाडी मारली सुद्दां. आजकाल सगळे चडशे गाडयेन एअर बॅग्स येतात. मात तुका सोंपेपणी लागना तेन्ना स्पीड तरी चड ना जाल्यार नॉर्मल स्पीडार वयता जाल्यार तूं वाचता, कांय जायना तुका. गाडी दुसरी घेवपाक जाता.
पूण कितें आमी आमचे जिवीक सोंपयतले, आमी आमचे पांय मोडून गेलतले, आख्खे बॉडी दूख करून घेतले, खंयचो मार बसता तसो, हे तुमी चिंतपाची गरज आसा. तेका लागून आमचे हे सेफ्टी वीक आमी घडोवन हाडलेले आसा. तुमकां जाणवाय दिवपाक, तुमचे लक्षान हाडपाक, तुमचे जीवन, तुमची सेफ्टी तुमच्या हातीन आसा. पालन करा ट्रॅफिक रुल्स, पालन करा जे कायदे गव्हर्नमेंट करता ते, आणि रस्त्यार बरे भाशेन सांबाळून गाडी चलया. आमकां जाय तुम्ही सुरक्षित रावले, आमकां जाय तुमची सुरक्षा, आमकां जाय तुमची सेफ्टी. तेका लागून हे सेफ्टी वीक आमी मनयता. माझी एकूच विनंती गोंयकारांक, तुम्ही तुमचे ड्रायव्हिंग करताना ते टू व्हिलराचेर आसून दी, फोर व्हिलराचेर आसून दी, म्हणजे आनी दुसरे वाहन खंयचे आसून दी, तुमची काळजी घेऊनच तुम्ही रस्त्यार येता तेन्ना काळजी घेया कायद्याची, काळजी घेया सेफ्टीची, काळजी घेया कितें कितें तुम्ही रस्त्यार आसतना फास्ट चलयनासतना रावपा जाय आनी हेर कितें करपा जाय ते बरे भाशेन केल्यारूच तुम्ही चड आनी चड सुरक्षीत उरतले. हीच माझी तुमचे कडेन विनंती. हेच तुम्ही सदांच करतले म्हणून हांव अपेक्षा करता. आनी रोड सेफ्टी विका तर्फे तुमकां हे थोडेचशे सांगपा मेळ्ळे म्हणून हांव तुमकां आदीच देव बरें करूं म्हणटा की तुम्ही हेजे पालन करतले. देव बरें करूं. वी आर ऑब्जर्विंग द रोड सेफ्टी वीक to make you aware of your own safety, the safety. Think and drive, stay alive. गोय येरादारी खाते मनयता रोड सेफ्टी वीक 25 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर मेरेन. राज्यात झिरो ऍक्सिडेंट जावप होच एम दोळ्यामुखार दवरून ह्या वर्साची थीम दवरल्या. चितून वाहन चलयतले, सुरक्षीत जीण जगतले. हेल्मेट घालप, सीट बेल्ट लावप, सायनेजीस पाळप, रश ड्रायव्हिंग करप ना, सोरोप येवन गाडी चलोवप ना. थिंक अँड ड्रायव्ह, स्टे अलायव्ह. येरादारी खात्याची जायती कामां आता घराकडेन बसल्या बसल्या जातली. हांगा तुमच्या खातीर आसा टोटल 197 सर्विसेस, जातून आसा 14 ऑटो सर्विसेस, तशेंच 151 पार्शियली ऑटो सर्विसेस. आणि 1 डिसेंबर 2021 मेरेन आनीक 120 ऑटो सर्विसेस इन्क्लूड जातल्यो. येरादारी खाते गोंय सरकारा कडल्यान कळीत केले वता. थिंक अँड ड्रायव्ह, स्टे अलायव्ह. गोंय अशो आनी जायत्यो सर्विसीस, तशेंच जे रोड रस्त्याचेर तुम्ही गाडी चलयतना कितें करपाक जाय हे सगळे तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान जो ह्या वीक भर चलतले तुमकां हांगासर कळीत केले वता. हाच्या नंतर एक बारीकशी कार्यावळ आसा, एक स्ट्रीट प्ले, जो तुमकां रोड सेफ्टीचेर म्हायती दितलो. रस्त्यार गाडी चलयता आसतना कितें करपाक जाय आनी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो म्हायती आसा ती ह्या एक रस्तो नाट्यांतल्यान तुमकां तुमच्या मुखार घेवन येता. जे ग्रुप आसा, शांताई ग्रुप दिवचल हांगाच्यान हो एक स्ट्रीट प्ले तुमच्या मुखार प्रेझेंट करता. नमस्कार भाव भयणानो, जाणटेल्यांनो, नेणटेल्यांनो आणि म्हज्या गोंयकारांनो. गोंयचे रस्ते आनी रहदारी खाते सुरक्षा सप्ताह मनयता. तुमकां सगळ्यांक शांताई ग्रुप सांगली खूप खूप परबी भेटयता. अरे पळय पळय पळय, अरे पळय पळय पळय.
फॅशनेबल कपड्यांचेर हेल्मेट कोण घालता? गावंडर कशे गो या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक सेफ म्हणटली कितें ना. आणि कितें तर कॉलेजीक सामकी हिरोईन जावन येता आणि ते हेल्मेट घालून सामकी आजी कशी दिसता. अगो पण हेल्मेट घालप सदांच बरें आमकां अपघाताच्या खातीर ना. वय वय जशें की आमी चुकीचें कितें सांगता तुज्या बऱ्या खातीर सांगता. बरें बाबा तुका जाय तें कर. आजी ती आजीच तूं. चल गो बरें. बरें का आजी कशें दिसता? वडयले तुम्ही लोकांच्या सांगण्याक घेऊन हेल्मेट घालूंक ना आणि अपघातात सापडले. ही चूक आम्ही तुम्ही आणि आमच्या सारखे हे लोक करतात. म्हणूनच आम्ही म्हणटा हेल्मेट घालप इज अ मस्ट. आयचे दीस फॅशनीचे दीस. आजकाल जायत्या प्रमाणात लोक फॅशनीचेर आपलो पयसो खर्च करता. पूण फॅशनीन आमचो जीव सांबाळवय ना न्ही. म्हणूनच फॅशन जरूर करची पूण फॅशन करतलो जाल्यार जीव जाय आणि जीव आसपाक हेल्मेटाचो वापर जरूर करचो. अरे पळ 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 ए पळय तरी एका तकल्यान सुटला कितें हो अशी वर झरोपेन गाडी चलयता. फुडें वचून अपघात बीन जालो जाल्यार आपूण तरी मरतलो नाल्यार लोकांक तरी घेवन वयतलो. तरी येवपाक सांगया ताका आडोया आनी. ए भाव राव भाव कितें चलयता? सोरो पिवन गाडी चलोवप व्हडलो गुन्हो जाणा मरे तूं. ए चल चल काम कर तुझे. म्हाका शिकोव नाका. माझे पैशांचो सोरो हांव पियातलो हांव. पता नाही का असे आता ते मूड टावटा के. हय बाबा सारकें तुजें. पूण म्हाका सांग तूं खंय रावता? आमी तुका व्हरून पावयता. तूं गाडी चलोवपाचें शुद्धेर ना. तू तुझे काम कर. म्हाका शिकोव नाका. आमी मरे पुलिसांक फोन केल्लो बरो जाल्यार ह्यो कसो आयकपाना. असे जायते प्रकार तुम्ही तुमच्या वाठारात पळयला आसतले. असले लोक आमच्या सैमाक आणि आमच्या लोकांक त्रासाक घालू शकता. हांकां केन्नाच वगी रावचे न्हय. म्हणूनच असे कितें घडटा ते तुम्ही पळयत जाल्यार मुजरात पोलिसेक फोन करून तांकां कळोवन दिवचे. प्रत्येक जीव महत्वाचे. ठरयेया आम्ही सगळी मिळून तांचो सांभाळ करूया. अरे पळ 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 ये गोवा शहर हादसों का शहर है. यहाँ हर जिंदगी हादसों का सफर है. यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पर होता है कोई ना कोई हादसा हादसा हादसा. सकाळचा सांगता नुस्तें हाड कोण एकलो आयकना. बाय स्नेहा. ए बाय. मम्मी कितें आयलें सांगात. बाबा म्हाजो बरो आयज आयतार न्ही. चल मातशें टिटर वचून नुस्तें हाड. मम्मी गाडी घेवन वचो न्हय. चलत वचून येता मातसो भुकळाव जातलो. बरें बरें गाडी घेवनच चल. एक मिनिट हेच्या कडेन लायसन्स ना काय ना जाल्यार गाडी घेवन तूं ताका इतके पयस कशें धाडूं शकता? तुयच खंयचे लागींच मरे ते. आणि स्नेहा गाडी चलोवंक बेस बरी काडटा. तूं लायसन्सची कसली गरज? तेच म्हणटा हांव. ही चूक हे लोक करतात. 18 वर्सां जावच्या पयलीं आपल्या भुरग्यांच्या हातीन गाडी दितात. लायसन्स नासतना गाडी चलोवप हीच व्हडली चूक. भुरग्यांच्या हातीन गाडी मेळना फुडें ते खंयच्या खंय चलयतात. फाटीं फुडें कांयच पळयना. असल्यांनी आनी अपघात बीन जालो जाल्यार भुरग्यां सयत आवय बापूय सुद्दां त्रासान पडूं शकता. बरें बाबा सारकें तुजें. चूक जाली म्हाजे कडेन. आम्ही पळयतात. भुरग्यो मागता तेन्ना आम्ही तांकां गाडयो दितात. काले जात्रेच्यो गाडी दिल्यार आम्ही काय म्हणटात. पूण 18 वर्साची पिरायेच्या पयलीं हातात गाडयो दिवप हो व्हड गुन्हो जाता. प्रत्येक आवय बापायक आपले भुरगे खास आसता. तांकां असो गुन्हो करपाक लावनाकात अशी आमची मागणी आसा.
अरे पळय 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 की दाखवू तुका म्हाका काय बोलायचं ना. अरे पळय रे पळय गाडी ऑटोमॅटिक चलता स्टेरिंगाची अरे! करपाची गरज नाही पळय अरे बापया किती वाटता मग बताव तुका फोन वाजता पळय तुझो तो मरे अरे माझी बेबी कॉल केला म्हाका हॅलो बेबी बेबी का शेबी अरे बापया गाडी चलयतना फोनच करता न्ही रे असल्यान तू वतान अपघात जाऊ शकता. सारेच तेका पळय तू म्हाका ओव्हरटेक करून वयता शिकयता राव तेका आता अरे नाका रे बाबा स्लो कर रे बापया स्लो कर. तुका काय कळना उई ना गाडी सायरन आउट ऑफ कंट्रोल अरे बापया अरे कामो कामो अरे ब्रेक मार. नजर हटी दुर्घटना घटी शी कसली पिशापणा करी रे आम्ही बाल बाल बचे पहिलं मरे आम्ही तुका पयलीं सांगितलेले गाडी चलयता नाका जाली हरकत केन्नाच करची नाय. सारखे भावा तुझे आताच्या गाडया वागडा फकाणा केन्नाच करचो ना. आम्ही गाडी चलयतना जायते सायनबोर्ड पळयता ते सरकार बेश्टेच नाही ना ते आमकां शिटकावणी दिता. नेक्स्ट टायम नो पार्किंग स्पीड ब्रेकर आहे असे तुम्ही जर सायनबोर्ड पळयले जाल्यार तिचा पुरेपूर वापर करा आणि गाडी चलयतना मोबायलाचो वापर कमी करून सीट बेल्टाचो वापर जरूर करा. आम्ही शिकिल्ली भुरगीं जाल्यार ती अशिक्षितपणा कित्याक देखून गाडी व्यवस्थित चलोवया नियम आम्ही पाळोया. गाडी व्यवस्थित चलोवया नियम आम्ही पाळोया. अरे पळय 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 देव बरें करूं. हे आशिल्ले शांताय ग्रुप देवचलच्या एकदा जोरान ताळयो जाली तांच्या खातीर एक सुंदर असो पथनाट्य तुमच्या मुखार रस्तो नाट्य तुमच्या मुखार घेवन आयले. म्हाका दिसता अशा ह्या अवेरनेस प्रोग्रामांतल्यान जायते अवेरनेस जावपाची शक्यता खूब आसा. तुमकां सगळ्यांक समजोवपाची गरज आसा आमी रस्त्यार गाडी चलयतना कितें करपाक जाय कितें करपाक जायना. आनी हे खातीरूच ही कार्यावळ तुमच्या मुखार हो आठवडो भर आसतली. ही गाडी वेगवेगळी भोंवतली. पूण ताच्या पयलीं आयज एक प्रश्न तुमकां विचारता आनी करेक्ट आन्सर जर तुमी दिले जाल्यार तुमकां एक प्रायज मेळपाक शकता. सो म्हाका बऱ्यांतले बरें आन्सर जाय आनी रोड सेफ्टीचेरूच क्वेश्चन आसतलो. पयलो क्वेश्चन तुमच्या खातीर आसा. म्हाका सांगा रस्त्यार गाडी चलयतना मदीं तुमकां व्हायट कलरची डॉट डॉट लायन दिसता आनी एक कंटिन्यू व्हायट लायन दिसता. हाचो मिनींग कितें म्हाका बेगीन करून फुडें सांगता आनी बरो आन्सर जाय. बेगीन सांग. यो 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 फुडें यो फुडें यो फुडें. गाडी चलयतना रस्त्याचेर एक डॉट डॉट लायन दिश्टी पडटा आनी एक कंटिन्यू व्हायट लायन आसता. दोनांचो मिनींग म्हाका सांगपाक जाय. कितें आसा चलपाक तें पॅडलिंग रस्त्यार लोक चलतले गाडयो चलता पळय थंयच्यान ती वायट लायनी आसता. हांव झेब्रा क्रॉसिंग म्हणिना. रस्त्याचेर मदीं एक व्हायट लायन आसता आनी डॉट डॉट लायन आसता. ओवरटेकिंग करून पळोवना ती
वन वे म्हणजे वचपाकूच म्हणजे ओवरटेकिंग करून वचना. ओके, ओव्हरटेकिंग करूंक फावना वन वे खुबशे कन्फ्युजींग, पण हांव तुका आतां परत सिंपल करूया आमी. तूं मातसो लागीं आसा, सगळे गोश्टी सारक्यो आसा. खंयची लायन आसतना ओव्हरटेक करपाक फावना? लांब लायन आहा जाल्यार ओवरटेक करूंक ना. जर तुटून धाकटे धाकटे जाल्यार तेन्ना तूं मातशें मातशें कितें करूं येता म्हणजे तुजे कडेन गाडी आसा? चलयता हांव. फास्ट चलयता? ना सारकें आसा. ना खंय रावता तूं? हांव रावता सालिगांव. सालिगांव रावता. बरी गोष्ट. आणि शक्यतो फास्ट गाडयो चलोव नाकात, ओव्हरटेक करूं नाका. हांव मागता डायरेक्टर सर हांचे लागीं तांच्यांनी हे प्रायज दिवचे. एकदा जोरान ताळ्यो जाली ताच्या खातीर. तर भाऊ तुजें नांव सांगूं ना तुवें? आनंद मांद्रेकर. आनंद मांद्रेकर. कितें करता तूं? हांव अशें काम लोकल काम करता. ओके, कॉन्ग्रेच्युलेशन. जोरान ताळ्यो जाले ताच्या खातीर. आनंद मांद्रेकर आमच्या बरोबर. ओके, दुसरो प्रश्न म्हाका सांगात. आत्तां तुमी स्ट्रीट प्लेनूय पळयलां आसतलें. पुलाचेर तुमी मदीं आसा, पुलाचेर मदीं आसा आनी जर तुमकां फोन येयलो कितें करतलो? बेगीन सांग. बेगीन 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 कोण तरी या फास्ट फुडें या. पुलाचेर, खंयच्याय पुलाचेर, ब्रिजाचेर मदीं आसा आनी तुका फोन येयलो कितें करतलो तूं? कोण तरी यो भाई यो. फोन चालू करतो ना, फोन करतात ना, फोन चालू दुसरे कडेन चालू आसता ती पण फूल क्रॉस करूंक जाय. पूल क्रॉस करतो. हय, फूल जो मोबायल म्हाका येयलो जाल्यार हांव घेवचो ना. तो येयल्यार जो येवं. कित्या खातीर घेवचो ना तूं? कित्याक फाटल्यान गाडी आसता दुसरे कडेन, मदींच रावलो जाल्यार ट्राफीक जाम जाता आनी मोबायल जर हांवें घेतलो जाल्यार एक्सिडेंट जावंक शकता वाटकी. एक्झॅक्टली. पुलाचेर गाडी थांबोवं शकना आनी जर तूं गाडी मोबायल रिसीव करतलो जाल्यार गाडी सायडीक लावपाक जाय. आनी पुलाचेर तूं गाडी थांबोवं शकना. त्या खातीर पूल क्रॉस करात, फोन कट जावनी, क्रॉस करात आनी मागीर ताच्या नंतर तुमी फोन परत करपाक शकता. सो हे लक्षांत दवरात. पुलाचेर फोन रिसीव करूं नाका, कारण पुलाचेरूच न्ही, केन्नाच गाडी चलयतना फोन रिसीव करपाक जायना. हांव मागता डॉक्टर तारीक सरा कडेन की तांच्यांनी हे प्रायज दिवचें. एकदां जोरान ताळयो जावनी. काय तुमचें नांवूय कळोवनी. उमेश, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. ओके, ह्याच्यान फुडें आनी एक इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर आसा तुमच्या खातीर आनी एक कॅरेक्टर तुमच्या मुखार येतलो जो तुमकां समजोवन दितलो की आमी रस्त्याचेर सेफ कित्याक रावपाक जाय. गाडी चलयतना आमी मोबायल यूज करपाक जायना. हेल्मेट, ISI मार्क आशिल्ले हेल्मेट कित्याक घालपाक जाय. तशेंच फोन रिसीव करपाक जायना, रश ड्रायव्हिंग करपाक जायना, पिवन गाडी चलोवपाक जायना. हे सगळें जर तुमकां मातशें बऱ्या तरेन समजोवपाक जाय जाल्यार एक कॅरेक्टर तुमच्या मुखार येतलो. आमी त्या कॅरेक्टराक सगळें मेळोन आपोवया. रेडी आसा सगळे जाण? हय काय ना? हय मरे? ओके, 5 म्हणा म्हाज्या वांगडा. 5 4 3 2 1 वेलकम. एकदा ताळयो जावनी. द मोस्ट अवेटेड कॅरेक्टर यमजी आमच्या मुखार आसा. सर वेलकम. हरशी कोण वेलकम करपाक सोदचे ना, बट तुमकां काय सांगासर वेलकम करता. कितें दिसान सांगासर येवपाचें? आज हांव हांगा आयला सगळ्या लोकांक सांगपाक की हो सेफ्टी वीक, रोड सेफ्टी वीक, त्या खातीर लोकांनी स्कूटर जावं मोटरसायकल चलयता, टू व्हिलर चलयता तांच्यांनी हेल्मेट घालचें कंपल्सरी. दुसरी गोश्ट, गाडयो कोण चलयता तेंच्यांनी सीट बेल्ट घालप हें कंपल्सरी. तशेंच ज्यो रोडार ज्यो फास्ट गाडयो वयता तेंच्यांनी स्पीड लिमीट कमी करची. तेजेर लिमीट बरयल्ली आसता. प्रत्येक रोडाचेर स्पीड लिमीट बरयल्ली आसता. पुलाचेर तर अवश्य आसता. ती स्पीड लिमिटेनूच पळयचें, ते क्रॉस करची ती स्पीड लिमीट. तशेंच तुवें आतांच क्वेश्चन केला त्या प्रमाणे काय सांगूंक शकता की 2 पट्टे आसता पळय, ते 2 पट्टे क्रॉस करचे न्ही. म्हणजे मदीं पट्टो आसता पळय तो क्रॉस करचो न्ही. तो क्रॉस करता आसतना, ओवरटेक करता आसतना थंय स्ट्रीट लायट सारकी आसा जाल्यार करप ना. पूण मदीं पट्टे पट्टे आसता थंय तुवें गाडी फुडली येता ती काय ना ती पळोवन तुवें ती ओवरटेक करप. खंयचो तो मुद्दो आसा. कितें थँक्यू व्हेरी मच. आणि म्हाका दिसता की हे जे यम आसा ते आठवडोभर रस्त्यांचेर आसतले, लोकांक क्वेश्चनूय विचारतले, लोकांक सावधूय करतले की तुमी कितें करपाक जाय, कितें करपाक जाय. सगळ्यो गोश्टी लक्षांत दवरात, कारण तुमचो जीव तुमच्या हातान आसा जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना. तशेंच दुसऱ्याचो जीव सुद्धा तुमच्या हातान आसा हें लक्षांत दवरात. जेव्हा हांगासर आयिल्लो आसा आनी एक प्रश्न विचारता, तो बंपर प्रश्न आसतलो आणि ह्या प्रश्नाक तुमकां बंपर प्रायजूय गावतलो. ओके, बंपर प्रायज जावच्या पयलीं आनी एक क्वेश्चन तुमच्या खातीर. एक क्वेश्चन हांव विचारपाक सोदतां. बरें, स्कूल्स
आनी हॉस्पिटल्स असतात थंय हॉर्न वाजोवपाक जायना. रिजन कितें कोण सांगपाक शकता म्हाका बेगीन? कोण तरी फुडें येवन म्हाका तशें आन्सर नाका. फुडें येवन प्रायज जाय, एक बारीकशें प्रायज आसा, फुडें येवन सांग. यो मर यो मर यो. 2 आसा आमचे कडेन. सारको आन्सर सांग आनी बरो. भुरगे शिकता आसतना ते डिस्टर्ब जावपा जायना आनी हॉस्पिटला कडेन कित्याक सिरियस पेशंट आसता या तर कोणाक आवाज सहन करूं शकना जाल्यार ते आवाजाक तांकां त्रास जावंक शकता म्हणून ते हॉर्न मारूंक जायना. हार्ट अटॅक बी चान्सीस आसता. आनी यमूय आमचे बरोबर आसा. एक बरेंशें प्रायज तुमच्या खातीर. हांव सराक लागीं मागता रन सरा कडेन की तांच्यांनी हे प्रायज दिवचें. एकदां जोरान ताळयो जावन अमरा खातीर. ओके, एक बंपर प्राइज तुमच्या खातीर. आणि स्पेशली जे पायलट जर कोण हांगासर आसा आमचे भाव जाल्यार तांच्या खातीरूय तांच्यांनी फुडें येवन आन्सर दिवपाक शकता. स्पेशल प्रायज आसा आनी हे प्रायज आमचे आयचे मुखेल सोयऱ्याच्या हातीर तुमकां दिले वतले. सो आयकात आनी म्हाका बऱ्यांतलो बरो आन्सर जाय. आमी हेल्मेट कित्याक घालपाक जाय? बेगीन कोण तरी म्हाका बरें आन्सर दिवपाक शकता. हेल्मेट आमी कित्याक घालपाक जाय? कोण आसा रे? बेगीन सांग. कोण आसा? आयु आयु आई फुडें यो बेगीन बेगीन. सांग तुमचें नांव पयलीं सांग. माझे नाव छाया गोडकर. हांव प्रायमरी स्कुलान हेडमास्टराचें काम करता. आतां स्कुलाच्यान आमकां कसलो प्रोग्राम चलता तो पळोवपा आयिल्ले हांव. तर हेल्मेट कित्याक घालूं जाय? आमच्या हातीक पांयांक मार बसलो जाल्यार खंय तरी हॉस्पिटलांत आमी इलाज करूं शकता. तकलेक जर मार बसत न्ही जाल्यार कितें मेनवाक जर कितें जालें जाल्यार आमी कांयच करूं शकना. जर रक्त जर तकलेच्यान वचना जाल्यार भितर मेनवाक क्लॉट जाता रक्ताचें. ते क्लॉट जर एकदां जालें न्ही अशें आमचें एक नेबर म्हाजो ताका अशें मेनवाक मार बसलो हेल्मेट घालून आसलें. ताका तें क्लॉट जावन 8 दिसांनी तो एक्सपायर जालो. तर आमचे तकलेची प्रिकॉशना लागून आमी हेल्मेट घालूं जाय. थँक्यू. बरोबर, खूप सुंदर आन्सर दिला आणि सगळ्यांनी एकदा ताळयो मारा. मी आम्ही तुम्ही आन्सर दिला तो एकदम बरोबर आसा. आणि स्कुलाचे हेडमास्टर असल्या कारणान तुमच्या भुरग्यांकूय हे बऱ्या तरेन शिक्षण मेळटा आसतलें हाजे बद्दल डावट ना. पूण तुमकां कितें दिसता लोक आजकाल हेल्मेट कित्याक घालतात? तकलेची सेव जावपाक लागना. फक्त तकली सेव जावपाक. पुलिसांक भियोन बीन घालिना. थोडे फायन पडटा म्हणून तुमी घालूं शकता की. हेल्मेट घालना जाल्यार पोलीस एक्चुअली फायन दिताली ताका लागून घालूं शकता. पूण चड आमचो प्रिकॉशन तकलेक मेळना. सारकें. आणि हे रिजन सारकें आसा की आमी आमची तकली रिप्लेस जावपाक शकना. लक्षांत दवरात. सो तुमी विचार करात, हेल्मेट घालात आणि फक्त पुलिसांक भिवपा खातीर हेल्मेट घालूं नाका. आई फुडें यो. आणि हे एक स्पेशल बंपर प्राइज हांव मागता सर प्लीज आमचे मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट हांच्यांनी हे प्राइज दिवचे. तुम्ही या मॅम फुडें. एक स्पेशल प्राइज एकदा जोरान ताळयो जावनी. एक हेल्मेटूच प्राइज तांच्या खातीर आसा. समीर 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 बसा नाले डायरेक्ट. एकदा जोरान ताळयो जावनी. हो जो प्रश्न आणि हे जे प्राइज आसा ते स्पॉन्सर्ड केल्ले आसा फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन आसा त्यांच्या वतींतल्यान. एकदा जोरान तांकां सुद्दां ताळयो जावनी. तांचे अवेअरनेस सदांच चालू आसता. आणि अशा वेळार आमी सगळ्यांनी रस्त्यार गाडी चलयतना भरपूर सादूर रावप भरपूर गरजेचें आसा. सर देव बरें करूं मॅडम. थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका दिसता खूब सुंदर असो आन्सर दिलो. अश्यो स्टोरीज तुम्ही खूप पळयल्या आसतल्यो आयकल्या आसतल्यो पूण समजून घेयात. अजूनही जायते युवा आसा फक्त स्टायल मारपा खातीर हेल्मेट घालिनात. लक्षांत दवरात हेल्मेट तुमच्या सेफ्टी खातीर आसा आणि ते हेल्मेट घालप भरपूर गरजेचें आसा. हांव मागता कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. तुमी हांगासर आयले आणि म्हाका दिसता तुमकां भिवन तरी कारण आमी यमाक खऱ्यान यमाक मेळपाचें कोणाक इत्सा आसची ना. कोणाक आसा बी जाल्यार आतांच आगोर करात सांगात आमकां. पूण खऱ्या यमाक मेळपाची कोणाक इत्सा आसची ना. पण ह्या यमा थ्रू जर तुमचे कडेन एक अवेअरनेस प्रोग्राम पावता जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. आणि लक्षांत दवरात जे जे नियम आसा जे जे सायनेजीस आसा ते सगळे पाळपाचो प्रयत्न करात. प्रयत्न न्ही पाळात 100%.
जाणे करून तुमची लायफ आणि दुसऱ्याचे लायफ तुम्ही धोक्यात घालचे ना. कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना हांव मागता गोवा कॅनचे कन्व्हेनर रोलंड मार्टिन सर हांचे लागीं की तांच्यांनी ह्या वेळार उलोवप करचें. रोलंड मार्टिन सराक आमी कितलींशींच वर्सां पळयलां की तांच्यांनी रस्त्याचेर वेगवेगळी कामां करपा खातीर किंवा रस्त्याचेर सुरक्षीत रावपा खातीर वेगवेगळी कार्यावळी तांच्यांनी राबयलेल्यो आसा. कितलींशींच वर्सां आपल्या सबंद आयुश्य म्हणपाक शकता तांच्यांनी ह्या कार्यावळी खातीर दिल्लेलें आसा. अशें एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा, मानेस्त आमच्या बरोबर आसा, रोलंड सर. एकदा ताळयांनी स्वागत करूया. सर 2 उतरां ह्या वेळार तुमची. Honorable Minister for Transport, Mr. Navin Gadino, Secretary Transport, Dr. Tariq, Director, Mr. Satyatekar, all the officials of the Transport Department, Traffic Police, and the media present here. I think this is a historic event. 10 वर्सां पयलीं जेन्ना रोड सेफ्टी वीक आमी करचे, जेन्ना गोंयच्या सरकाराक आमी प्रपोज केल्ले, तेन्ना एक दुबाव येयल्लो की आमी स्वता रोड सेफ्टी वीक कशें करूंक शकता. देर इज ओन्ली नॅशनल रोड सेफ्टी वीक. पण दर वर्सा नॅशनल रोड सेफ्टी वीक जेन्ना जातालें, इट वॉज ऑलवेज इन जानेवारी. आनी न्यू इयर क्रिसमसाच्या बोवाळान स्कूल्स हायर सेकंडरी बी पार्टिसिपेट करपाक शकले ना. टुडे इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू बी स्टँडींग हियर and to see that we have reached the 10th road safety week. Goa is the only state in the country which is observing this week, and it has a very, very important I would say use for the public, particularly the schools, higher secondaries. Of course ata covidak lagun they are not able to participate, but this is an exact time where the tourism season also starts. The education institutions also can participate. At this juncture, I would request the Honorable Minister and Transport Secretary and Director. The United Nations has launched the second Global Decade on Road Safety. There are very, very important things, infrastructure issues, gadgets, electronics, which have to be brought into the road safety issue system. I think this is an opportune time that we should approach the central government, all agencies concerned, and see that we benefit from this. Also, a report of the last 10 years, I think, should go to the central government, and Goa should lead the way for the rest of the country to also organize such state road safety weeks. I would like to make special mention to the media. They have been very, very responsible in highlighting all the road safety issues, even the problems we are facing at this bus stand. So, a very important part has been the role of the media all these years, and which has actually helped in opening the eyes of the various officials who matter. From the state and road safety councils, I think this year is also a very important year, because for the first time we have tried to see that departments of education, health, PWD, excise, panchayats and municipalities also get involved. म्हाका खात्री आहा की ह्या 10 वर्सां सोंपयतना आनी फुडले जेन्ना आमी वयता तेन्ना आमकां बरेंच कितें दिसूंक येतलें. ऑफकोर्स द सुप्रीम कोर्ट हॅज रिक्वेस्टेड that we should bring down the accident rate by 50%. But I think for this we need to do a special campaign with our colleagues in the transport system, our friends in the taxis, private bus owners and the motorcycle pilots. Every day they do a great service of reaching the public to their destinations. We need to make them part and parcel of this program, and I think if we work on this effectively, we will see the results in the years to come. Thank you so much. थँक्यू सर. देव बरें करूं. म्हाका दिसता जी उतरां आसा ती आमच्या सगळ्यांक काळच्या मेरेन पावल्या आसतली, कारण ते जेन्ना उलयता तेन्ना खूब मनांतल्यान उलयता आनी तांकां एक कळवळ आसता की आमचे एक्सिडेंट रेट 0 जावपाक जाय, डेथ रेट एक्सिडेंटान 0 जावपाक जाय. ही तेंची मनांतली कळवळ आमकां सगळ्यांक खबर आसतली. जे जे तांकां मेळ्ळा ते तांचे कडेन उलयता तांकां. फुडें व्हरता आसतना हांव मागता आयच्या ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट मोविन गुदिनो सर हांचे लागीं तांच्यांनी ह्या वेळार 2 उतरां आपली हांगासर आमच्या मुखार प्रकट करची. माझे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी डॉक्टर तारिक थॉमस, माझे डायरेक्टर राजन साताडेकर,
आमचे सदां आख्खे गोंयान सेफ्टी लागून काळजी घेवपी आनी हांव समजता तेजे मॅक्सिमम कंट्रिब्युशन हितून आसता. गेले 10 वर्सां ते वावुरता. बाब रोलंड मार्टिन्स, हांगा दुसरे म्हाजे डेप्युटी डायरेक्टर, दुसरे सगळे अधिकारी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे, म्हाजे चड मोगाचे प्रेस भाव आनी हांगासर सगळे जमिल्ले म्हाजे मोगाड लोक. म्हाका खूश भोगता की 10 वर्सां जाता आनी आमी गोंयान रोड सेफ्टी वीक हे कंटिन्युअसली आमी प्रोग्राम करीत येयल्ले आसा. एकूच दाखयता काळजी कितली आसा रोड सेफ्टी आसपा जाय म्हूण गोंयच्या रस्त्यांचेर. आनी हांव उनुनीत परबी दिता आमचे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्टाक की आज हो कार्यक्रम विलेजींनी व्हरपा आमी केल्लो आसा आनी म्हणून ही व्हेहिकल आमी लॉन्च केल्ली आसा. हांव समजता की डॉक्टर तारीक थॉमस ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी जाले तेन्नासून फास्ट ट्रॅकार कशे आमचे सगळे प्रोग्राम घालून बरें काम करून तो आमच्या डायरेक्टराकूय एक बरी गायडन्स दिवन आमी फुडें वचत आसा. आनी म्हाका दिसता सगळे विशय वर कितले आमी फुडें वचत आसा सगळ्यांक खबर आसा. जायते गोंयकारान आज कळोन येयला. एकदां दिसताले थोडे प्रश्न सुटावो जातलो काय म्हूण. हांव रोड सेफ्टीचे उलयचे आदीं सांगपाक सोदता. एक टायमार म्हणटाले टॅक्सी प्रॉब्लेम केन्ना सॉल्व जातलो काय ना. आनी मेन डिमांड आसलो एअरपोर्टाचेर कावंटर काडपाचो. एक चॅलेंज कशी आसली आनी ताका वेगळे वेगळे रिजन आसा. पूण आमी करून दाखयले. आज सगळे आमचे टॅक्सी भाव सगळे खूश आसा. कित्याक आमचे टुरिजम स्टेट टुरिजमाचे सगळे उपलब्ध आसा हे सगळ्यांनी जाणा जावपा जाय. तांकां आमी सरकार सगळे वदान पावले. वेवर दिलो टॅक्स पेनल्टी, वेवर दिलो टॅक्साचेर, एक्सटेंड केले रिन्युअल सगळे, फेअर इन्क्रीज केले 3 रुपीज पर किलोमीटर. आमी कितें करूं ना, कांयच करपाचें आमी दवरूं ना. अशें अनेक आमी सगळे तरेतरेचे विकास केल्ले आसा. लोकांक सोंपेपण दिवपा खातीर ऑनलायन सर्विसीस पळय हांगा आमी दिल्ले आसा. कितल्यो ऑनलायन सर्विसीस. डिसेंबर म्हणल्यार आनीकूय सर्विसीस ऑनलायन येतल्यो. म्हणजे लोकांक वचून संपर्क जावपाचे डायरेक्टली ऑफिसरां डिपार्टमेंटान वचपा सुद्दां गरज ना. म्हणजे लोकांक कितलें सोंपेपण. पूण आमकां जाय हें सोंपेपण येता आसतना गोंयच्या रस्त्यांचेर कमी ते कमी एक्सिडेंट जाल्ले आमकां जाय. लोकांची काळजी आमकां. एक्सिडेंट कमी जावपा जाय नाल्यार जावपाकूच जायना. एक्सिडेंट केन्ना जाता. एक कायद्याचें तूं पालन करना, ओवर स्पिडींग करता, पियोन चलयता, वो जे लायसन्स नासले आपल्या भुरग्यांच्या हातीन गाडी दिता तेन्ना हे सगळे जावपा गोश्ट्यो पावता. हे जावपा जायना. आमी गोंयकारांनी चिंतपा जाय आमची लायफ इम्पॉर्टंट. रस्त्यार कितले आमी मरता. पर्संटेज गोंयची खूब उंच आसा. मरता फावो ते स्पीड पिनमानी वसा. कंट्रोलान तुमी रावपा जाय. गोंयकारांची दुसऱ्या गोंयकारांची काळजी घेया. म्हाका ताकद आसा म्हूण हांव फास्ट वयता आनी दुसऱ्या कोण स्लो वयता तेजेर मारून तेजें निसंटन करता हें सारकें न्हू. आमी दुसऱ्याचेंय चिंतपा जाय. आनी ताका लागून हो रोड सेफ्टी आमी घडोवन हाडलेलो आसा. ट्रॅफिक सिग्नलाचेर तरी तुमी सारके थांबले जाल्यारूय एक्सिडेंट जावपा ना. हांवें पयला एकदां रेड लायट सुद्दां आसतना झूम करून वयता. इमेजिन कर दुसरे सायडीन तो चिंतता म्हाजो ग्रीन आहा आनी हांव गेलो आनी फूल स्पिडीर मारल्यार तेजें कितें जातलें तें. हें आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा. आनी आज आमच्या भुरग्यांनी हांगा काय बरें नाटकुल्यान सगळे तुमकां दाखयले आसा. हांव तेंची तोखणाय करता. हे बिचोलेचे जे भुरगे आयले ते एक स्किट तुमकां दाखयले की रोड सेफ्टी म्हत्वाची म्हूण. आनी हो म्हत्व जे आमी समजले जाल्यार म्हाका दिसता आमी गाडी सारके चलयतले, सगळे कायदे आमी पाळटले आनी फावो ते प्रमाणे रस्त्यार येता तेन्ना आमी रुल्स आनी रेग्युलेशन ऑब्जर्व करून ट्रॅफिक रुल्स आमी मानून घेतले. आनी हांव हिंगा मुद्दम सांगपाक सोदतां आमचे डायरेक्टरेटा तर्फेन बऱ्यांतले बरें काम जाल्लें आसा. आनी सगळ्यांकूच गोंयकारांक खबर आसा आतां काम जालें तें खूब वर्सां जायना आसलें तें जावपाक लागिल्लें आसा. पूण आतां अपेक्षाय खूब वाडला. इतलें बरें जालां आसतना आनी कित्याक जायना अशें म्हणटा. आतां म्हाजे हिंगा वयर हें शेडूच पळयता डिलेपेटेड कंडिशन. पूण हांव मुद्दम सांगपाक सोदता हेजी सुद्दां आमी काळजी घेतलेली आसा. 1.76 crore ऑलरेडी टेंडर जावन टेंडर दिल्लो आसा. डिसेंबरान हेजेंय काम चालू जातलें. सो प्रत्येक
प्रत्येक जे आम्ही काम करता आमकां खबर आसा हुंय कितें जावपाचें आसा तें सगळें एकदांच जायना. पॅन्डेमिका लागून एक काळोख कसो आयलो, पॅन्डेमिका लागून पयशे ना जाले, पॅन्डेमिका लागून फूल इकॉनॉमिक एक्टिविटी बंद जाली. रस्ते सुद्दां तेन्ना रस्त्यार कोण नासताले, कांय जायनासलें. तरी आसतना हळू हळू करून आमी नॉर्मल जाले आनी आतां फास्ट प्रमाणान आमी मुखार वचत आसा. तेन्ना हांव तुमकां गोंयकारांक सगळ्यांक उलो मारता, पळोवया कोण खऱ्या अर्थान काम करता, कितें कितें काम जालां आनी फुडें कोणाक काम करपाची शक्य आसा ते. फटाशो मारल्या म्हूण तुमी फटाशेचेर तुमी जगपाना हें तुमी लक्षांत दवरा. आज रोड सेफ्टी विका दिवसा आमी मनयता तेन्ना म्हाजी एकूच मागणी, आमकां जाय आमचे गोंयकार सुरक्षीत उरलेले. आमकां जाय रस्त्यार येता तेन्ना दुसऱ्यांक त्रास ना जाल्ले. आमकां जाय सादे सुद्दां एक्सिडेंट जावन आमी जशें म्हणटा यू शूड नॉट लूज युअर लिंब ऑर एनी पार्ट ऑफ युअर बॉडी, खंयचो तुमचे त्रास जावपा जायना. तुमी तुमच्या हातीन आसा, हें आमी लक्षांत दवरपा जाय. दुसरें लिमणे सुवातेर हांव एकूच सांगपाक सोदतां, हांव म्हज्या एक्सायज डिपार्टमेंटाकूय बरयतलो. आमी जेन्ना हे बार लायसन्स दिता आख्खे गोंयान आमी जेन्ना बार लायसन्स दिता आनी आमकां खबर आसा हे बार लायसन्स आमी दिता तेन्ना थोडे बारा बरे चिकट लोक भरता, चड लोक वयता, कित्याक बरें जेवण मेळटा, बरें थिंगा पिताय बीन. थिंगा तेणी एक सुविधा जो गाडी चलयतलो तो कसोच अजिबात कॉप मारना, कित्याक रेग्युलेशन्स आर व्हेरी स्ट्रिक्ट. लायसन्स वयता सगळे वयता, हांगा तेन्ना हांगा सगळे मारता, पार्टी एन्जॉय करपा जाय. गोंयकारां सवय बर्थडे एन्जॉय करता, एनिवर्सरी एन्जॉय करता, फ्रेंड बसता, पूण एकट्यान एक ती सॅक्रिफायस करून तेणे गाडी चलोवपा जाय. नाजाल्यार तुमी वयता थिंगा टॅक्सीन बसून घरा वसा. हे घरा टॅक्सीन प्रवास एक दीस करपाक कितें जाला, हे तुमी करपा जाय. आमी हो कायदो हाडपा आतां आमी इच्छिला, हांवें तरी इच्छिला आनी हांव हो कायदो करून दाखयतलो. म्हणजे व्हडले व्हडले जे लोक एन्जॉय करपा वयता थिंगा कंपल्सरी एक्सायज लायसन्स दिता आसतना तेणी एक ड्रायव्हरूय एम्प्लॉयमेंटान धरून एक गाडीय धरून तेंच्यांनी चार्ज केले जाता, पूण तेणी घरा ते लोकांक पावोवपा जाय. पिल्लो कोणा रस्त्यार धाडपाक जायना. आमी पळयला खुबशे गोंयांत केसीस जाल्ले आसा, लोक पिवन कशे रस्त्यार दुसऱ्या त्रासान घालता. आपण एक पडटा तो पडटा, एक इनोसेंट पडलो ते केन्ना चिंतना आपल्यान एक्सिडेंट जातलो म्हूण फूल स्पीड येवन मारले आनी तो आड पडलो आनी मेलो, आनी नाजाल्यार तेजे हात पाय मोडले. हे कितें, हे जावपाक निजो म्हूण आमी हो कायदो हाडटले. हे सांगून रोड सेफ्टी हो एक सक्सेस कशे आमचे गोंयकार करून दाखयतले. सगळे कायद्याचे पालन करतले, ट्रॅफिक रूट ते फॉलो करतले. ही अपेक्षा धरून हांव सगळ्या तुमकां हाजीर आशिल्ल्यान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी समजता की हेच भाशेन गोंय जसो सगळे तरेतरेची तरक्की करता. खूंय जाल्यार गोवा नंबर 1 येता स्टडी काडल्यार, एज्युकेशनान आसून दी, लो डेथ रेट आसून दी आनी हाय पर कॅपिटा इन्कम सगळे वतान खंयचेय तूं हें घे एनवायरमेंटाची राखण करता ते आमचें नांव वयर येता. इंडिया टुडे सदां एवॉर्ड येता आमकां. अनेक एवॉर्ड आमी आमच्या पक्षान घेवपा जाय. म्हणल्यार रोड सेफ्टीचे आमी काळजी घेवपा जाय, तुमी काळजी घेवपा जाय आनी आमी सगळे सेफ रावपा जाय. चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू सर, देव बरें करूं. म्हाका दिसता खुबश्यो तांच्यांनी जे अनाउन्समेंट केल्या ती म्हाका दिसता फुडें चालीक लागत जाल्यार खूब बरें जातलें. थँक्यू सर. एकदा जोरान ताळयो जाली आयचे मुखेल सोयरे मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट मोबीन मोदिनो सर. आनी थोड्याच वेळान फ्लॅग ऑफ ही कार्यावळ आमी करतले, पूण ताज्या पयलीं वोट ऑफ थँक्स दिवपाक हांव पळयता असिस्टंट डायरेक्टर संदीप देसाय हांचे लागीं की तांच्यांनी आयच्या ह्या कार्यावळीच्या वेळार वोट ऑफ थँक्स. All the dignitaries on the dais, print media, all the officers, and the public at large who has gathered here, officials of Kadamba Transport. आमकां खबर आसा की पूर्ण भारताक ऑल ओवर इंडियेक 5 लाख एक्सिडेंट जाता आनी ह्या 5 लाख एक्सिडेंटांतले 4.5 लाख डिसेबल्ड जाता, हात पांय मोडटा आनी तितले 1.5 लाख लोक वर्साक मरता ऑन इंडियन रोड्स. आमचो हो प्रोग्राम आसतना आतां पर्यंत 3 जाण ऑलरेडी मेले. तशेंच गोंया भितर 5,000 एक्सिडेंट जाता, तितून 4,500 लोक पांय मोडटा आनी तितूंतले सरासरी 350 ते 360 लोक
अपघाताक बळी पडटा आनी तेंचो जीव वयता. म्हणजे सरासरी दिसाक एक मनीस गोंया भितर रोड एक्सिडेंटान मरता. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, येरादारी खातें, वाहतूक खातें, दळणवळण खातें ह्या विंगड नांवान हे डिपार्टमेंट वळखले वता. तेन्ना ह्या डिपार्टमेंटान एज अ चॅलेंज एन मिशन हेज टेकन दॅट वील रिड्यूस द एक्सिडेंट एंड वील शो that accident can be reduced if we take certain precautions. Being a National Road Safety Week, जो 2nd week of January जाता, तसोच आनी एक एडिशनल रोड सेफ्टी वीक केलो, तो 10 वर्सां पयलीं सुरवात केली आनी तो स्टेट रोड सेफ्टी वीक म्हणून. आनी ह्या वर्साक तो 10वो 11वो जावपाचो. लास्ट इयर आमी कितें कांय कारणां लागून जावं पॅन्डेमिका लागून हो मनयलो ना. अवर व्हेरी डॅशिंग सिनियर लेजिस्लेचर, अवर ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर गोविंद गुदिनो sir has taken this as a challenge. He has also taken a certain demands which are raised by our department as a mission and task that he will complete within his tenure. Thank you very much, sir. Not only for this, and as a personal interest is taken for the welfare of the employees of this department. Thank you very much, sir, for being here with this function. We also thank very simple and humble Dr. Tariq Thomas, sir, who is the transport secretary. So itlo knowledgeable and ज्ञानी मनीस की if you talk to him immediately ताका रोखडेच कळटा की बाबा why this person has come. Thank you very much, sir, being a part of this function. We also thank our dashing personality who is leading this department, Sri Rajan Sadadikar sir. Sir, thank you very much for your kind guidance and heading this department towards the betterment of this society. I also thank the officers of this department who present over here by leaving their officer respective and coming here and facing this function. Also the print media and also the other people of the media, paper, newspaper, all the media people, electronic media. So also the officials of the Kadamba Transport Corporation. 350 लोक आणि जे भारतभर 1.5 लाख लोक मरता ते सेव जावचे आणि ह्या हेमाच्या हातीक आमच्या आयुष्याची दोरी दिवची न्हू. Prevention is always better than cure. I once again thank you all the persons, people who have worked tirelessly. कलाकार जो हे सगळे तयार करपाक वावरले. तशेंच आमचे हे जे अनाउन्सर्स आसले तेणे बरे शब्दान घातला. तेका तुमी सदांच प्रुडंट मिडियाचेर पळयता. गांवांनी ते प्रोग्राम करपाक वयता, कॉलेजीन वयता, स्कुलान. थँक यू व्हेरी मच, सर, फॉर कायंड गेस्चर. Once again a big thank you to all and I requesting our transport minister for the proceedings. कार्यवळ पुढे वाचता असताना ते देव बरे करू सर. कार्यवळ फुडें व्हरता आसतना हांव मागता हाचे मुखेल सोयरे तशे आमचे सोयरे तांच्यांनी फ्लॅग ऑफ करून ह्या कार्यावळीचे रीतसर पावन करचे. 25 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर मेरेन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट गोवा एक कार्यावळ आणि सगळे मॉडर्न करण्यासाठी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर IAS Dr. Tariq Thomas, Secretary Transport. With a brother Talia, 5, 4, 3, 2, 1, and flag off.
अरे तामणकर हा मरे Another very important announcement there about Panchayat. No, we also. Something else I am launching. Okay, about Panchayat. Yeah, yeah. Okay, before that, In half an hour, एक half ये an ना hour you करे. can come to secretary. I'll give you both the bite. अरे महेश just 1 minute before that. अरे before तुम्ही start करते पहिले. There was one incident which we are bringing to your notice. where तुमच्या एक सरपंचान कितें केला पहिले. Especially as far as journalist is concerned. And he was trying to do their duties. Now the सरपंचानो सांगा exactly कितें. Saturday. And then we don't speak. You will take action. Secretary. You take it to penalties and take it. No, because कितें. रक्षण झालेलं त्यांच्यानी पुलिशेक आपोवपाक जाय आशिल्लें. सरपंचाक रायट ना न्ही तो जेन्ना जर्नलिस्ट फायट घेता तेन्ना तेणें आणि वयल्यान सरपंचान हाडांक जाता सरपंच तांकां परमिशनाचें जाता पडटा आनी वयल्यान कोण बोलता येता आनी सांगता आपूण सरपंचाचो मनीस सांगता जाल्यार हाफ चेड्डेन येता आनी तुमचें कोणूय कितें सांगतलो आनी सरपंच छापता सांगतलो एज अ पंचायत मिनिस्टर एक्ट ऑन दैट I will see what can. to a lot of tourist resort segment and हाय कितें आमकां टुरिस्ट व्हडल्या प्रमाणान जाय आमकां व्हडल्या प्रमाणान टुरिस्ट येवन स्पेंडींग केल्लें जाय इवन ते एन्जॉय केल्लें जाय एन्जॉय म्हणल्यार ते कॉप मारता सगळे मारतात मारून दी पूण मारता तेन्ना शिस्त थोडे पाळचे पडटले पिवन तीच गाडी येवन रस्त्यार एक्सिडेंट केलो दीस इज अनएक्सेप्टेबल सो तेणी दुसऱ्या देशांनी जशें पालन करता व्हडल्या देशांनी गोंयांनी तांकां पालन करचें पडटलें हे कशें कायदेशीर बसोवपाक मेळटा स्मूथ इम्प्लिमेंटेशन मेळटा वी आर ऑलरेडी एग्जामिनींग इट एंड एज पार्ट ऑफ रोड सेफ्टी we are going to take it in the next road safety council meeting evolve a plan and work according to the plan मोविन बाब आनी एक म्हणटा आयज तुमी रोड सेफ्टीचेर उलयता पूण 1 नोव्हेंबराकसान तुमी सीएमान सांगलेले पॉट होल्स बा कांय दिसतालो केन्ना पॉट होल्सांक लागून एक्सिडेंट जाता सो हेजेर कितें म्हणटा हे that is altogether different issue पूण ताकाय लागून एक्सिडेंट जाता व्हडल्या प्रमाणान पॉट होल काडलेले आसा आनी काम चालूच आसा इट इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस सगळे सारके पॉट होल सगळे काडूं ना अशें म्हणपाक जायना पावस आतांच काबार जाल्लो आसा इन स्पायट ऑफ वेदर डिपार्टमेंट प्रेडिक्टींग अमक्या दिसा बंद जातलो काल कितलो पावस पडला सो ताका लागून रोखडें हॉट मिक्स प्लांट बंद दवरचें पडटा सो हेंय तुमी समजून घेवपाक जाय अनसिजनल रेन अनएक्सपेक्टेड रेन ऑल्सो इज द कॉज पूण आमी आतां व्हडल्या प्रमाणान सगळे रस्ते सारके करतले एक्सिडेंट जाता न्हू केन्ना केन्ना सो इतलो जेन्ना पावस पडटा हांवें तुका आतांच सांगलां तुवें दवरलेले काल पावस पडटलो म्हणून विड्रॉल ऑफ मनसून शूड हॅव हॅपन्ड ऑन 15 सप्टेंबर इवन नाव yesterday it rained very heavily मागीर सरकारान कितें करपाचें हॉट मिक्स घालपाचें आनी ते वेस्ट करपाचें जे प्लांट चालू केल्ले ते So what about you on the TMC? No, there are enough number of still so many days remaining. They have been requested because those who were left behind to extend the date. So I am not announcing that I am I will take a call once the date is over. But 100% they have promised me that they will all install the meters because they have realized this government is serious. Government has acceded to their demands in terms of enhancing the rate per kilometer by 3 rupees, reaching out during pandemic period, waiving of penalties, waiving of the taxes, renewals until the end of the year. So where we have not reached out as far as they are concerned, at the airport they have two counters. They were always against Goa Miles, so counter card म्हणून लागिल्ले लोक एक टायमार चिंतताले सोबन केन्ना जावपा ना पूण आमी काडून दाखयले सो ताका लागून आज तांकां दुसरेच भाशेन विश्वास जाल्लो आसा आनी आमी त्या विश्वास प्रमाणे काम करीत आसा एक दिसान जायना एवरी डे द सिस्टम एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथन सो इट इज नाउ स्लोली बिकमिंग स्मूथर एंड स्मूथर सो वन मोर थिंग No, there is no question of not installing. What happens to a person when he breaks the law and comes and sleeps on the road? It is going to be that sort of fate. If they want to meet that fate, then I have no answer to that. So there are regarding how many people have put this data? Beg your pardon? Any data you have right now? According to me, around 3,000 people
I have put meters. Another 3,000 I have already booked. By now the number again must have increased, is it not? And more are coming forward. गोविंद बाब, आणि एक मिडिया रिपोर्ट सांगितलो की तुम्ही अमित शाह मेळ्ळो पळयतना तुम्ही तुमच्या एप्रिहेन्शन सांगलेलें आसा एज फार एज प्रेजेंट गव्हर्मेंट फंक्शनिंग और समथींग युअर से ऑन दिस बिकॉज देर आर मिडिया रिपोर्ट्स तुम्ही कितें अमित शाह सांगलेलें म्हणून Is it your case that what happens in my house I should bring it out in public domain? No, but it is already in the media reports. That is speculation. I don't want to comment on speculation. हांव पयलो सांगपी गोंयकारांनी हे पक्षा जवळ जाता आसतना हे पक्षाची येवपाचो हेतू कितें तेंचे म्हणजे वॉट इज दे कल्चर तेंचे तेणी बेंगॉला कितें केल्लें आसा तेणी बेंगॉला कितें जाल्लें आसा आनी आज तेणी आपले मायंडसेट आपुणूच उगडले चप्पला पोंदा तुमी एक प्रधानमंत्री एक गृहमंत्री दाखयता व बाकीचे लिडर तुमी दाखोवपाक तुमची कापसतात इट शोज इवन CM इट शोज दे मायंडसेट ते कित्या लागून गोंयान येता ते बेंगॉला मातशें तुमकां थोड्यांक खबर आसतली कितें जाता तें आमकां गोंयान अशें जाल्लें जाय हांव पयलें उलोवपी डू वी वॉन्ट द culture of violence? Do we want the culture of stabbing each other for political purpose? Do we want the culture of killing each other? हे केन्ना गोंयान जावना हुंयच्या इलेक्शनां जाला दाखया म्हाका एकमुखाचेर एक मातशें पुश करून जॉसलिंग करून फापट मारलो आसतलें पूण केन्ना कोणें तोपून मारूना ही पार्टी येयला ती कीड कशी व्हडली कीड आनी आमकां लागली जाल्यार गोंय उरपाना हे पळय म्हणटा आमचे BJP पार्टीन फंक्शन करता अशें केलें तशें केलें आमी कांयच करूना वयल्यान सुदार केला डेव्हलपमेंट केला लोकांक स्किम्यो केला इतलें बरें केला ह्यो पार्टी येयला आमी गोंयान नश्ट जातले हांव तरी सांगता आनी आमचे बाय ममता येता म्हूण व्हडलो वेलकम कशें दिवपाक सोदता अरे बाबा तें काँग्रेसीन आसतना सोनिया गांधी कितले त्रास दिताले म्हाका स्वताची खबर आसा राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर आसतना यूथ काँग्रेसान म्हाज्या वांगडा 10 वर्सां काडला तेन शी वॉज वेस्ट बेंगॉल यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आय वॉज गोवा प्रेसिडेंट कशें येवन कितें आर्ग्यू करून केस्तां मारून शॉर्टन वयताली हे एसेंट्रीक बिहेवियर इज ऑल्सो हर ट्रेट सो वी वॉन्ट सच लिडर्स गोवा वॉन्ट्स टू वेलकम सच लिडर देर आर सम गोवन्स हू तेंची पोडी हिंगा भाजपा जायना म्हूण काँग्रेसीन ते पार्टीन गेले आमी आनी सगळ्यांक खबर आसा एक्सपायरी डेट म्हूण आसता थोड्या प्रॉडक्टांची एक्सपायरी जाली म्हणटच आतां सगळे थिंगा वयता एक्सपायरी जाला म्हूण थिंगा गेला न्हू एक्सपायरी पिरियड इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड सो वॉट इज द यूज ऑफ दीस पीपल औषधां सुद्दां कोणता येवपाना आनी तसले लोक हे पक्षान वचपाक लागला आनी हे पक्षान असले लोक गेल्यार फकत वायलन्स अनयुजुअल थिंग्स वीच गोवन्स हॅव नेवर सीन एंड मेकिंग डिविजन्स इन सोसायटी जी आमची गोंयान केन्ना ना ही फुटाफूट हे लोक हाडटले म्हणून गोंयकारांनी चतूर रावपाक जाय इट्स नॉट अ केस ऑफ ओन्ली पॉलिटिक्स इलेक्शन येता वयता कोण जिखता कोण हारता दीस इज अ डेमोक्रेसी पूण जे हिंगा ते हाडपाक सोदता जे कल्चर हाडपाक सोदता ते आमकां गोंयकारांक सोबना हे आमी जाणा जावपाक जाय I don't want to mention any names. People of Goa know everybody inside out. People of Goa know who is joining where, what is his value, what was his value, what he has done. By simple word of mouth, everything spreads. So, and another thing I want to say, as far as BJP is concerned, I want to say these parties by coming here. First of all, how many people are coming? They are rather giving security to the BJP. Earlier I said advantage BJP. I will say now, they are people who are protectees almost with the Z security. They are giving Z security to the BJP party to come back to power. By their coming, they are trying to divide. If you divide the votes, then it is like giving Z security to BJP to come back to power with its full majority and getting more seats. They should realize that. But Mamata Banerjee बी टीम आसा बीजेपीची बी टीम कशी आसपाक शकता जेन्ना हांव तुका इतले व्हडले प्रमाणान सांगता तेंचे वायलन्स तेंचे कल्चर तोपून मारपाचे जियोशी मारपाचे बायलां रेप करपाचे जे वेस्ट बेंगॉलान लास्ट इलेक्शनान चल्ला पोस्ट इलेक्शन इम्पॉर्टंट इज even post election they continued with the same thing. Is it on? Is it proper? I am asking you. You know very well today what happens in one part of the country is news all over the world, not only in Goa.
सो डू वी वॉन्ट सच पीपल हे तुम्ही लक्षात दवरपाक सर जाय 28 म्हणता येता पळय हेका तुमी Z5 सेक्युरिटी प्रोवायड करतले कोण ना ते सेक्युरिटी हांव म्हणून सेक्युरिटी उलयना आमकां झेड सेक्युरिटी पावरा येवपाचे ते दिता तेणे सोदून प्रोटोकॉल ना ते म्हाज्या हातीन हांव सेक्युरिटी हांव पळयना थँक्यू लक्षांत जेन्ना तुला फोन केलो म्हाका याद करतलो जाल्यार चल फुडें असो काड इधर से बिहार से क्यों आया अच्छा अच्छा टूरिस्ट काम करता है गोवा में रहता है अच्छा तुम हेलमेट डाला लाइसेंस है तुम्हारे पास है किधर का बिहार का अच्छा हेलमेट कौन दिला तुमको ये 15 ये हेलमेट दिया 15 ये हो गया हेलमेट निकालो हेलमेट का क्या ये हो रही है क्या ये तो साफ कर सही है अब सही है एग्री होते हैं ये सही है हेलमेट सर दिखाने के लिए पुलिस को दिखाने लगे आरटीओ साहब एक्सीडेंट हो गए बाद में क्या होगा ये बचाएगा हेलमेट क्यों डालता है सेफ नहीं ना हाँ बराबर सेफ्टी हेलमेट पहने का ऐसे इसके बाद कभी भी मैं हॉल में नहीं आऊँगा यदि कुछ हो गया हमारा सिर गया मैं सीधा ऊपर लेके जाऊँगा प्यार से मैं आज बोल रहा हूँ प्यार से मैं आज दे रहा हूँ आपको अगली बार नहीं दी किधर काम कर रहे लो पकड़ो ये लो पकड़ो अच्छे अभी डाला है हेलमेट चेंज करा है ये भी नहीं है बेल्ट काय ना देखो ना आज आमचं सेफ्टी वीक आज त्या सोमार ते आयतार पर्यंत रोड सेफ्टी वीक आसा तेन्ना लोकांक सांगपा खातीर जे स्कुटरी मोटरसायकल चलयता व्यवस्थित हेल्मेट घालचें व्यवस्थित बेल्ट लावचें हेल्मेटाचो कितें तशेंच गाडयांनी चलयता आसतना गाडी 4 व्हिलर बेल्ट घालून चलोवपाचो फास्ट स्पीड ओवर करपाची ना तुमकां जे नियम आसा कायदे जे आसा आरटीओचे पुलिशेचे ते पाळपाचे हे सगळे सांगपा खातीर आमी आयज हांगासर हो म्हाजी वेशभूषा केल्या यमाची आणि ह्या यमाच्या हितून हांव तांकां एक सांगूंक सोदता की जेन्ना तुमी रस्त्यार येतले गाडी घेवन स्कुटर कितें घेवन ते नियम आसा ते पाळपाचे ह्या खातीर आज आमी ताका सांगपाक केला वीक म्हणून हो सेफ्टी घेवन तेज्या नंतर आमी सांगपाक येवपाचें तांकां कितें जालें जावं हें जालें सोमतें वयर वयतलें कितें ह्या खातीर तेंची फॅमिली आसता तेंची कोण बायल आसता भुरगीं आसता आवय आसता जाणटी आसता जावं तांकां त्या खातीर तेंचें जिवन अवलंबून आसता कितें ह्या खातीर तांकां सांगपाक बाबा तेंचें जिवन सांबाळून दवरात हें जिवन हें एकदांच येता मनुश्य जिवन जें हें आसता तें सहजा हितून एकदांच येता तें 1000 फावटी येना आज मेलो फाल्यां जातलो तशें ना ह्या खातीर हें जिवन बरें जिवन तें जगपा खातीर आनी ह्या खातीर तांकां हांव सांगता हेल्मेट घालता पूण तें हेल्मेट घातलें जाल्यार ताका बेल्ट घालिना हेल्मेट घालता बेश्टी रस्त्यार पळय विकींग आसता ती हेल्मेटां घालता तांकां कांय अर्थ नासता ती घालून ना घालून कांयच अर्थ नासता फायदो ना पूण तेन्ना ती हायस्ट मार्क बरी घालची एकदांच घेवचें पूण बरें घेवचें अशें हे खातीर आनी तें आपणाचें जिवन म्हणजे तकलेक मात पडलो म्हणटकूच पयलीं इंजरी तकलेक जाता रस्त्यार पडलो दाखयतले पयलीं तकलेक इंजरी जाता टू व्हिलरा खातीर तुमी रावला की आनी टू व्हिलरा खातीरूच आहा ना 4 व्हिलर आसा न्हू 4 व्हिलर सीट बेल्ट आसता ते दुसरे प्रिंटेड ग्लास करता ग्लासांचेर आसता तेचेरूय आसता दुसरे स्पिडीन वयता कितें ती स्पीड लिमीट आसता तेजेरूय आसता तांकांय सांगता सबंद व्हेहिकल जे पळय कसलें येता गाडयेर कसलेंय गाडयेर
ती मागीर ते 2 व्हिलर 3 व्हिलर आसूं जावं 4 व्हिलर आसूं जावं ट्रक जावं हेवी तेंचे रूल्स आहा ते तिंगा पावपा खातीर सांगता व्हडल्यो गाडी इंटेड ज्यो वयता BMW तेंकां आरटीओ हाडायला दिसूंक पडना ते आतां ते आमी सांगपाक येयले न्ही त्या दिसल्यार कितें आसता आतां आरटीओन आनी तेच्यान गेल्ले आसा कितें म्हणून की आयले ती येयले रे येयले ते तेंचे फिल्मींग काडून उडयता ते मागीर तो व्हडले बापायचो चेडो आसूं तो मागीर मिनिस्टराचो चेडो आसल्यार ताका कांय फरक ना तेची ड्युटी ते करता डायरेक्ट काडटले ते हय हय तेंचे ड्युटी ते आहा आनी ते दिल्ले आसा तेच्या पयलीं पांयांक घाल मरे हां पयलीं कित्याक मार बसता तुजो हेल्मेट घालीन ना पयलो मार कित्याक बसता तकलेक बसता तें घालप काय ना मागीर तें कित्याक हातीक धरच्यो पुलिसांक दाखोवप आरटीओक दाखोवपा मागीर हां हेल्मेट घालिना आयजूच घालपा मरे आयजूच घालता आमी येयला म्हणा न्हू हेच्या पयलीं सदांच घालता सारको रेग्युलर हां शाबास घे त्या खातीर कळ्ळें सांबाळून तेच्या फुडें आमी सांगपाक येयला तेच्या फुडें सांगपाक येवचो ना डायरेक्ट चालाव नाजाल्यार वयर ओके गाडी